18 टेंडर जालो तुगेलो हां 18 ऑक्टोबराक टेंडर जाला आनी तुगेले 19 काम सुरू जायना 20 काम सुरू जायना 23 महिने झाले हय कोण जबाबदार एका लोक जबाबदार आज आमी काणकोण तालुक्यांतल्या आमदार ऑफिसांत जे रोड्साचे डिपार्टमेंट आसा इंटरनल रोड्स लोकल रोड्साचे काणकोणचे ह्या डिपार्टमेंटा आयिल्ले आनी कितें जाला एक सकरेवळ म्हणटा एक रस्तो आसा पोलीस स्टेशन टू सकरेवळ हेजो एस्टिमेट 2016 जाल्लो 2016 आनी हेकी एप्रुवल 2017 2018 मेळ्ळी 2 वर्सांनी एप्रुवल 2016 एस्टिमेट आनी 2 वर्सांनी एप्रुवल आनीक 18 एप्रुवल मरे 19 टेंडर मरे ना 18 एप्रिल आणि 18 एप्रिल आणि 18 टेंडर जावन 2 वर्स जालीं टोटल प्रोसिजर केला 4 वर्सां आनी ऑर्डर मेळ्ळा 2 वर्सां आनी कॉन्ट्रॅक्टर आपल्या ऑर्डर दिना म्हणटा मागीर एक रस्तो करता जाल्यार इतलो भीक मागपा जाय आनी कोणा पयशे रे कोणा बाबा पयसो आमच्या टॅक्स पेयरा पयशांचो आमी रस्तो करून दिवपाचो कांय ना पयलें आमी जर सांगलें तेका आनी कोण तो कितें कमिशन बी मागता घेवपाचें प्रॉब्लेम ना आमकां पण ते अशें ते लो पडले आसा टेंडर थंय कमिशन मागनाका म्हणलें तांकां आमी बाकी दुसरें आसा कमिशन मागलें प्रॉब्लेम ना कित्याक थंय कमिशन मागलें तो मागीर बेश्टे शेजारी येतलो वयतलो ताका लागून जातले आमकां बरें क्वॉलिटी रस्तो दिवपाक लायला तांकां सांगलां आनी जातले बेगीन काम सुरू करता म्हणून सांगलां आतां पळोवया कितें करता तें साखरेवा तो लोक 3 वर्सां जालीं लोक ती बाबडी फायल घेवन येतात पूण तेजें कोणूच कांयच बाबा लक्षण घेयना कांयच घेयना कांय ना तेमच्या वाड्याची लोकांची फकाण करून उडयला सद्या त्या रोडाचेर चलपाचें हालत सुद्दां ना त्या रस्त्यार चलता जाल्यार आसता एक मनीस कोण गाडी घेवन गेला ते खडी वचोन आंगार पडपाची इतली हालत जाली आसा ती खडी सुद्दां एक बाबा एक हेजी सद्या प्रमाणे आसतना इतली लोकांक चलपाचें हालत सारकी ना त्या रस्त्यार आनी त्या लोकांक आयज फोटे जाताय बाबा इलेक्शना टायम जालें तेन्ना येवन सांगताय बाबा आज रोड जातलो पूण अजुनूय तेजें कांयच जालें ना जेन्ना आमी ह्या ऑफिसांत येयले आमकां कळ्ळें तेमची एक फायल मुखार वचपाक 2 वर्सां लागताय तेमची कोणूच बाबा एकलोय बाबा ह्या ऑफिसरांची हिंगा इन्क्वायरी करना म्हणून ही आयज हालत जाली आतां जायत ना ते 2 वर्सां काडटा आनी तेमचो रिप्लाय मेळटा तर आमी दिल्ली 2 वर्सांनी येयली हाय ऑथॉरिटी कोण एप्लाय केलो ना हाय ऑथॉरिटी रिप्लाय दिना हें दिना ही तेमचे आन्सर मेळटात आमकां आतां 4 वर्सां जालीं आमी ती ह्या वर्सां युनियन वयतात हांव पेशंट म्हणून मागीर चेड आसा तो हँडिकॅप पयलीं सावनूच मागीर बार आनी रेस्टॉरंट आसा आनी तेजेर आमगे जिवन चलपाचें आतां तें त्या रोडाक लागून थंय कोणूच वचना आनी आतां आमी कितले वर्सां जालीं आमचे कडेन मागतात की बाबा मातसो रोड करात प्रत्येक म्युन्सिपालिटी इलेक्शन आसूंक तेन्ना येतात आं करया आमदाराक इलेक्शन आसा तेन्ना आमदार येता सांगता करया इतलें फक्त आश्वासना करपाक कांयच ना आतां तो जाता तितलो मातसो तो रोड बेगीन करून आमचे मातशें पोटा पाण्याची वेवस्था करता तुम्ही आमी उल्हास भाऊ उलें उदाहरण आयकलें अशें अनेक फॅमिली आसा खूब पाटी आमकां त्यो फॅमिली मेळटाले आमी वारंवार सांगताले टेंडर जाला जातलें पूण सादारण एक बारीक एक रोड जावपाक जर 4 वर्सां जर वयताय जाल्यार म्हाका दिसता हे लिडरशीप फेल लोकल लिडरशीप फेल स्टेट लिडरशीप फेल आनी भारतीय जनता सरकाराचें सरकार आहा तें टोटल फेल आज उल्हास बावली 6 जाण भुरगे त्या रेस्टॉरंटाचेर तेंगेलें पोट भरताले आज तेगे रोड सारको ना म्हण एक मनीस थिंग वचना तेगे पोट कशें भरपाचें कोण जबाबदार आतां तो म्हाका बारीक सांगतालो पूण कशें भरूं 6 जाणां कशें पोसूं अश्यो अनेक फॅमिली आसा थिंगा इतल्या वेळ आनी अशी अनेक फॅमिली आहा आज एक फॅमिली मुखार हाडला आनी जर तो रोड 3-4 म्हयन्या भितर जायना आमी अनेक असलेच आंदोलन करतले आनी आज म्हळ्यार जें काणकोणा जें जाला बस स्टँड जाला जावं तो अनेक कडेन रोड जाला आमी आवाज उठयल्ल्यान जाला आवाज उठयत म्हण जाला नाल्यार न्हिदोन आसाय आनी पत्रकारां तुमकां सांगता तुमी सादारण 4 वर्सां एक रोड जावपाक जो रस्तो जाल्लो 20 वर्सां पयलीं 2000 सालां जाल्लो विजय बैकोत MLA आसतना आज त्या रस्त्या अजुनूय काम जायना 20 वर्सां म्हळ्यार जायना आनी हिंग कितें 0 टॉलरन्स टू करप्शन हांवें आयकलां त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन पर डिमांड करता म्हण पयशांचे 5%.